पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। दिनदुबळ्यांचा वाली तो, गरिबांचा कैवारी तो, ना धरतीचा ना स्वर्गाचा, रयतेचा राजा तो। छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान तांकां मानाचो मुजरो दिन आजची कार्यावळ आमी तांकां समर्पित करता। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान आमी आयला अडवलपाल हांगासर श्री सातेरी शांतादुर्गा मंदिरान आजचो भाग आमी खेळटली। चला तर चड वेळ काडनासतना आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। पंचामृता बासमती राईस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या शिवजयंती स्पेशल भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। आजचो हो खास दिन आणि म्हाका दिसता त्या दिसाच्या निमतान प्रत्येक बायल हांगासर त्याच उमेदीन आणि त्याच नेटान हांगासर उबी राविल्ली आसा। आमी पळोवं शकता की आजची स्त्री जी आसा ही अबला ना, प्रत्येक बायल ही सामकी धाडसी आणि आपल्या संवसाराक हातभार लायत आज फुडें सरल्या। ह्या सगळ्या असुऱ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जोनी। सुरुवात करूया आजच्या भागात श्रीदेवी सातेरी शांतादुर्गाक नमन करून आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां मानाचो मुजरो दीत आजच्या भागाक आमी सुरुवात करता। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। सुरुवात करूया आजच्या भागाक आणि आजचो भागातलो पहिलो राउंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राउंड। हय, सो फुगोट्या फोडपाक आमची 5 स्पर्धक तयार आसा। फुडें यात, मोठ्यान ताळयो जाली तांच्या खातीर। आमची पहिली स्पर्धक आपली ओळख करून दिवपाक हांगासर तयार आसा। नाव सांगात। सुलभा पंढरी गावकर। कितें करता सुलभा? हाऊस ओके। आणि कितें छंद, कितें करपाक आवडटा? रोजगाराचे काम। घरातले काम करपाक आवडटा। बरें। आणि आज कशें दिसता सगळ्यांक हांगासर एकठांय येयल्ली पळोवन? बरें दिसता। शिल्पा शिंदे, हाऊस वायफ। कितें आवडटा शिल्पा तुका? हांव टेलरिंग करता। आणि लग्न बेगीन जालां कितें गो तुजें? हय। कितल्या वर्साचेर गो? वर्सां कंप्लीट जाल्ली मुगो? हय। कितें करता आता? टेलरिंग टेलरिंग करता। प्रमिला महादेव नायक। तुम्ही कितें करता? टेलरिंग करता। माझे नाव रेशा यशवंत नायक, हाऊस रेशाचो आवाज खणखणीत आसा। रेशा, खंयचें पद आवडटा म्हणपाक तुका सांग? फेवरेट पद खंयचें तुजें? परदेशी। चल स्टार्ट। परदेशी परदेशी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे भूल जाना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेश जाना नहीं। आमकां समोर रावून हांसपाक किंवा आमकां फकाणां करपाक खूब सोंपें आसता, पण जेन्ना इतल्या लोकां मुखार जेन्ना येता आनी 2 शब्द कसले उलयता किंवा पद म्हणटा तेन्ना खरेंच खूब धाडस जाय पडटा। आनी अश्यो धाडसी बायलो आमच्या मदीं आसात। आमी पळोवंक शकता की तितलो कॉन्फिडन्स आनी तितले उमेदीन तिणें पद म्हणलां। मोठ्यान ताळयो जावनी तिच्या खातीर। माझे नाव लीना नेहाल नाईक, हांव एक गृहिणी आसा। हांगा सगळे कितें बाल विवाह बी कितें गो? तूं कितें करता? हांव गृहिणी आसा आणि म्हाका डान्स करपाक आवडटा। डान्स करपाक आवडटा। मागीर डान्स रावणाक घेतले न्ही तूं? ओके, सो ही जाली आमची ओळख आमच्या 5 स्पर्धकांची। थोडी फकाणां, थोडी तेंची मातशें आमी कितें म्हणटा कलागुण तुमच्या मुखार हाडले आणि होच रावंड आमी आतां फुडें मुखार व्हरता। तो म्हळ्यार प्रश्नांचो रावंड। प्रश्न तुमकां विचारतले। ओके, पहिलो प्रश्न, शिवाजी महाराज यांचो जन्म खंयच्या किल्ल्यार जाल्लो? शिवाजीचो जन्म शिवनेरी किल्ल्यार जालो। मोठ्यान ताळयो जावनी। सारकें उत्तर। लीना आणि प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिले आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। शिवाजी हे कोणाचे चले? त्यांच्या बापायचे नाव कितें? ताळी मारा येताल्या। शहाजी भोसले। उत्तर दिला शहाजी भोसले।
आणि उत्तर सारखे असा. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि मायान उत्तर सारखे दिला ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शिवाजीचो एक पाळीव कुत्रो आशिल्लो आणि तेजे आमी खूब जाग्यांचेर पुतळोय पळयतात त्यांच्या बरोबर. त्या कुत्र्याचे तेंचें नांव कितें? येता कोणाक उत्तर? ना? ओके, हांव दिवं उत्तर हेचे. उत्तर आसा वाघ्या. ओके, फुडलो प्रश्न. शिवाजी महाराजांच्या राज्याची राजधानी खंयची? रायगड किल्ला. उत्तर दिला रायगड किल्लो. सारखे उत्तर. मोठ्यान धाडून सोनी. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि संजना साळगांवकर हांच्यांनी प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शिवाजी महाराजांचे व्हडले पुत्र म्हणजे व्हडले चले कोण? संभाजी. म्हाका विचारता की म्हाका सांगता? संभाजी. कितें? सारखे उत्तर. प्रमिलान उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. 5 प्रश्न आमचे सोंपल्या पण आमच्याकडे आनी एक प्राइज आसा जो उत्तर तुम्ही ऑलरेडी दिवंक नाशिल्ले कोणे हांवें दिल्लें उत्तर. सो ताका लागून एक ल्हानसो टास्क तुमच्या खातीर आसा. आदल्या काळात तुम्ही पळयला की राजा महाराजा किंवा आमचे जे दुसरे ऑपोजिट आमचे शत्रू आशिल्ले ते कशे हांसताले पळयला तुमी. हा 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 टायप. सो सगळ्यांक बरे कोण हांसून दाखयता त्या पद्दतीन तांकां हो प्राइज वतलो. ओके, आणि कोण याच्या पेक्षा बरे कोण म्हणल्यार? अरे वा. आणि 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 कोण? सगळं नीट काढलं दिसता. ओके, सो मोठ्यान धाडून सोनी त्या खातीर. रेशान आमकां खूप बऱ्या तरेन हांसून दाखयला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो राउंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी कभी हा कभी ना. हो राउंड खेळपाक आमची स्पर्धक तयार आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. सो पळोवया आज हो लकी विनर कोण जाता, कोणाक रायस मेळटा तो. ओके सोनाली, तुझो टाइम सुरू जाता आता. सोनाली, आज कितें तुजें हळदी कुंकू जालो? जालो. केन्ना केलो गो? गेले संडे. हय, खूप लोक आयले खूब लोक आयले. आणि खूप लोक येतात हांगा हळदी कुंकाक. येता. आणि तूं वयता सगळ्यांगेर? वयता. आवडटा तुका? हो आवडटा. ते हय आनी कित्याक म्हणपाक जाय आसलें? ओके सान्वी, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सान्वी, शिव जयंतीचे हांगासर खुबशे मिरवणूक बी आसता न्ही, तूं वता? हय. ना. ओके विनिता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. विनिता, कितें करता तूं? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. घरा बसून कितें करता? टीव्ही पळयता? ना, शिवतात. ओके मनस्विनी, तुजो टाइम सुरू जाता आता. तुका कितें आवडटा करपाक गो? आवड कितें? घरांत घरान रावपाक आवडटा? आज कशें भायर सरले तर? भोंवपाक आवडटा. भोंवपाकूय आवडटा? खंय भोंवन आयले? खंय ना भोंवपाक खंय. रेश्मा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. रेश्मा, तुका दिसता की बायलांनी अशें एकठांय येवपाक जाय कशें? येवपाक जाय. तूं हाडटा केन्ना तांकां फुडें अशें? हाडटा. आणि तुका आवडटा कार्यक्रमान भाग घेवपाक? खूप आवडटा. नोमरी कित्याक न्हेसूंक ना तर आज? म्हाका खबर नासलें. उत्कर्षा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. उत्कर्षा, कितें गो सामकें उमेदीन शेल्लो आसता दिसता कितें गो तूं? लजनाव. लजना. ओके प्रिया, तुजो टाइम सुरू जाता आता. प्रिया, मायकान कितें आसा कितें गो? ना. ओके सुलोचना, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुलोचना, कितें घरा जेवण बी करून आयला मगो? करता. तू करता? हय. ओके तेजा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. तेज्या घरान कोण आसा? माय आसा? माय आसा. आणि ती काम करता की तू करता? हांव करता. सगळें करता तू? सगळें हांवूच करता. टीव्ही पळयना? पळयता. टाइम मेळटा मागीर? टायम खूब मेळटा. आणि माय काय तापयना बी? तापयत ना.
तू तापयतायस तिका ना हांव तापयना. बरे खेळटाले, खूप बरे खेळटाले ते. विधी तुझो टाइम सुरू जाता आता. विधी सगळे आउट जाता तेन्ना तुका मातशें टेन्शन आयले? टेन्शन आयले? उमेद येता? उमेद आयली? आयली. आणि तुका आवडटा कार्यक्रमान भाग घेवपाक? आवडटा. आणि च्या तुवें करून हाडल्या आज? च्या केल्या. तूच पिवन आयला दिसता. शेजारी. हाडला आमकां आज? बटाटवडे तू हाडला? तू सांगलेले. केन्ना करपाक? येता. करता तू केन्ना तरी? करता. आणि घरान कोण आसा न्ही? माय. कामां वता तू? हा वता. ओके यशमिता तुझा टाइम सुरू जाता आता. यशमिता तुका आज कशें दिसता हांगा येवन? बरें. बरें दिसता? आणि अशें लसतालें कितें वतोळ तूं? मातशें. पेटो बांदपाक बी आवडटा? आदी बांदला केन्ना? आदी केन्ना तरी. आणि णववारी तुमचो थीम आशिल्लो आज? ऑरेंज आसलो. ऑरेंज सांगलेलें सगळ्यांक? ऑरेंज. आणि तुजो कलर ऑरेंज आवडटा कितें? ऑरेंज कलर मातसो. चड आवडना? खंयचो आवडटा तर? ग्रीन. ग्रीन आवडटा? ग्रीन कित्याक घालूंक ना तर? ऑरेंज थीन. थीम असलो म्हणून. आणि तुझे सगळे कडे साडी आसा? खूप फॉल घेता पण दिवया तेका मोठ्यान. ओके आसूं तेका दिवया आमी हे कित्याक तेणे तरी पूण बरें खेळा ते. कभी हा कभी ना हे राऊंडचे विनर येता यशमिता आणि तेका मेळटा पंचामृता बासमती रायस. आणि हो प्राइज दिवपाक आमचे बरोबर आसा संदीप जे पंचामृत रायसचे एक्झिक्युटीव आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की तेंच्यांनी हो प्राइज दिवचो. यशमिता केन्ना वापरला हो तांदूळ? हय. आणि कसो सांग? क्वालिटी. फुगड्यांचो राऊंड जालो आमचो कभी हा कभी ना आमी खेळी. आणि आता वेळ झाला आमचो फुडलो राऊंड खेळपाचो. पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो स्पेशल राऊंड. आणि स्पेशल राऊंड खेळपाक आमचे पार्टिसिपंट ऑलरेडी तयार आसा. गेम सारको सोंपो. आमी समोर दवरला बॉल आणि आमच्या पार्टिसिपंटांक आमी दिला 3 बॉल. प्रत्येकाक मेळटले 3 चान्सीस बॉल समोर आशिल्ले मोखपाक. मॅक्सिमम बॉल जी मोखतली तांकां मेळटलो आजचो स्पेशल प्राइज जो स्पॉन्सर केला शिक्षा विजन दिवचल आणि चंद्रकांत शेटे दिवचलचे आमदार हांच्यांनी. ओके सो पळोवया आज प्राइज कोणाक मेळटा तो. सुरवात आमी ह्या आई पासून करता. ओके रेडी? चलो स्टार्ट. 3 चान्स. विरा. ओके ओके आता खेळटले नीता. रेडी? बाहेर राहा, बाहेर राहा. ना आता खेळटा रसिका. हय एक विरा. 2 शेवटचे पार्टिसिपंट. ओ ओके सो 2 आणि 1. आयच्या स्पेशल राऊंडाचे प्राइजेस दिवपाक आमचे बरोबर आसा प्रदीप सर जे हांगासले ZP आसात. आणि सर तुमचे स्वागत हांगासर आणि मोठ्यान ताळयो तुमच्या खातीर. सुकांती गांवकरान 1 बॉल मोकला आणि ते जाता ह्या राऊंडचे रनर अप. सो हांव रिक्वेस्ट करता सरांक तेंच्यांनी हो प्राइज दिवचो. आणि नम्रता गांवकर हांणी 2 बॉल मोकल्या आणि ते आता ह्या राऊंडचे विनर. सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तांकां प्राइज दिवचो. आमचो स्पेशल राऊंड हांगाच सोंपता आणि जे विनर आशिल्ले तांकां तांची प्राइजां मेळ्ळा. आता वेळ जाला आयच्या भागातलो मोस्ट अवेटेड राऊंड खेळपाचो जो आसा आमचो
डान्स राऊंड. ओके, डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि आमचे पार्टिसिपंट आमची तयार आसा आयचो एकदम धासो परफॉर्मन्स आमच्या मुखार हाडपाक. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटली मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. मोठ्यान टाळ्यो सोनी सगळ्या डान्सरां खातीर. जजींग जावच्या पयलीं सांगता की हांगासर आमचे हे डान्सर आशिल्ले ते व्हॉलंटरी आयिल्ले ते ऑलरेडी प्रायज मेळ्ळा पण ताणें खरेंच खूप खूप सुंदर डान्स केल्लो आसा. मोठ्यान टाळ्यो सोनी तेजे खातीर. फर्स्ट कोणाक आनी सेकंड कोणाक सांगा. फर्स्ट आणि एका सेकंड. हय ओके, मोठ्यान टाळ्यो सोनी. आमच्या मदीं आसा हांगासरले सरपंच श्री गजानन सर हांगासर आसा आणि ते आयचो रनरअप प्रायज दितले आणि रनरअप जाता लीना. मोठ्यान टाळ्यो तांणी लीना खातीर. आमचे डान्स राऊंडचे विनर आसा अंजिता आणि तेका प्रायज दितली हांगासरली डेप्युटी सरपंच विनेश्री मॅम. कॉंग्रॅच्युलेशन. तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. आजच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळायच्या पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी होकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. आयचो आमचो स्पेशल भाग शिव जयंती स्पेशल भाग आणि आजचो आमचो शेवटचो गेम जो असो आसा. आमी पळोवंक शकता हांगासर की आमी हांगा मटक्यो दवरल्या आणि आमच्या पार्टिसिपंटांनी दोळ्याक मारल्या पट्टी आणि हातीन दिल्या एक बडी. तांकां मेळटले 2 चान्स आणि 2 चान्सांतले मॅक्सिमम कोण बडी मारतली मटकेचेर ती जातली विनर. ओके, आणि विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंड्या हांगा यांच्या कडल्यान एक गिफ्ट. ओके, रेडी स्टार्ट. चल ते भुरग्यांक बी सांबाळ. एक गेलो. पुढे वचू नका. गेले दोन्ही गेले. एक तेजेर मारप ना परत.
तेजेर मारप ना परत दिसता कितें गो तिका ओके इतली बरो सारखे बांध तेंका सारखे बांध कम ऑन येस एक ओ पुरो झाले पुरो एक गेलो दोनही गेले यो चल पच फटाफट मार एक दोन एक दोन गेले Come on. इथे सांगणार का रे त्यांच्याकडे एक येस आणि एक चल बस पुढंच एक दोन झाले एक गेलो दोन सो दोन असे पार्टिसिपंट आसा ज्यांच्यानी दोनय अटेम्प्टाचेर मटकी हांगाचा चॅप घातला ऑलरेडी सो तांच्या खातीर आता परत एक फावटी एक दोन एक विनर ओके सो आमची आयची रनर अप हांगासर आसा नाव सांगा राजश्री गांवकर आणि तांकां प्रायज दितले दयानंद सर मोठ्यान ताळयो जोनी तेंच्या खातीर चलदे रावंडची रनर अप ती चकदे रावंडची विनर येता छाया आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू मॅम आमची जी पार्टिसिपंट आसा जी खंयच्याच राउंडान नाशिल्ली तांच्या खातीर आमी एक स्पेशल हांगा राउंड दवरला तो म्हणल्यार सगळ्या बायलांचो आवडीचो रॅम्प वॉक सो तांकां आमी चान्स दितले हांगा मॉडर्न सारकी येवपाक आनी ती आपले परफॉर्मन्स दाखयतली आनी जी बेस्ट आसली तांकां मेळटले एक स्पेशल प्रायज ओके सो रेडी आमचे रॅम्प वॉकचे आम्ही हांगासर 3 विनर काढला सो थर्ड प्राइज सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज थर्ड प्राइज वता शिल्पा हेका आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमची मॅडम लक्ष्मी तांकां प्राइज दितली मोठ्यान ताळयो जावनी आणि आमचे प्राची विनर जाला आमचे सेकंड प्राइज ताका मेळटा आणि सुदाम सर तांकां प्राइज दितले मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर आणि आमचे आयचे रॅम्प वॉकची शो स्टॉपर
मोठ्यान टाळ्यो वाजोवनी आई खातीर. आई नाव कितें तुजें? आनंदी गडेकर. आणि तुमचें नाव कितें? गौतम नाईक. तांकां प्रायज दितलो. मोठ्यान टाळ्यो वाजोवनी. अडवलपाल हांगासर श्री सातेरी शांतादुर्गा देवान घेतिल्लो आमचो आजचो शिव जयंती स्पेशल बाळ हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. शिक्षण विजन दिवचल हांगा तशेंच डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये जे दिवचलचे आमदार आसा तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जे आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जाले. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हर हर. परत एक फाटी उपकार. कार्यक्रमाची आम्ही सुरू तुझ्याच करतो. तुकाच तो मायक. सारखे लक्ष दियात. जागी आसा मगे. हा लक्ष दियात. आणि तुझा आवाज ऐकून ती पासून उठली पळय. अरे राव ब्रेक नाका. त्याचे गुगल सर्च मारलेल्या भशेन ते सर्चिंग चालू आशिल्ले. हे असं नाही असं. अरे राव रे शेंडी राव रे. तो पर्यंत घे. बरें रे. शुअर मगे. खरे हात गो अशे हटके.